विश्व कोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमचं सगळ्यांचे स्वागत करता सर. आमगेल मध्ये एक उत्तर सर. ವೇದ ಪಟ್ಟಿ ಜಲ್ಲಾರಿ ಗಾದಿ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಯಿನ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಕನ್ನಡನಿ ये गादे म्हळ्यार मनशाले एक अनुभोगाची उतर ताका आमी म्हणचे ते आमी ती म्हणयो म्हणटाची, सांगचे जाल्यार आमी ती सांगणी म्हणटा. अशी म्हणयो सांगण्यो अशी पुरा आमी आपयताची. इंग्लिशान तो आनीकय थोडे प्रकार आतां फ्रेसस अँड इडियम्स म्हूण येता. ताका आमी मुखावरां आनी वाक्प्रचार अशी पुरा विंगड विंगड शब्दांनी आपयताचे. ही पुरा मनशाले भाशे मध्येंतले हे अलंकारीक उतर आनी उतराक चंदाय हाडटा. गादी म्हळ्यार कसले आमी आलोचन करूं गेला रे. आमकां मनशाक मोग राग दुख्ख सुख पुराय नमनेचे भावना आसता. हे भावनेचे उतरांक आमी अनुभोगारी घेताचे आनी ताका उणें उतरां सांगताचे. फक्त ताजे गादेचें एक बारी व्हड लक्षण म्हळ्यार उणें उतरांनी चड संदेश दिवचे. उणें उतर कशें आसता? हस्तेक घांट नाका, हस्तेक घांट नाका म्हळ्यार हस्तेची इतली व्हड आसा आनी ते हस्तेक आयले म्हूण कोणच्याक कांय घांट हालोवचें अगत्य ना म्हणून. म्हळ्यार व्हड विशय आमकां सगळ्यांक दिश्टी विशय गुप्त आशिल्ल्या विशयाक प्रचार नाका म्हणून. पळय दोनी शब्दांत एक व्हड संदेश आमकां मेळटा. तशीच आमी पळोवचें गेल्यार कन्नडांत अंगय हुण्ಣಿಗೆ कन्नडी बेके म्हणून हत्तांचें आसता तें रण त्या पळोवच्याक वापस कन्नडी मुखार वचचें आमी म्हणून अशी आमकां स्पश्ट आसतना ते आमकां चड ताजें विवरण नाका म्हणलें हे एक अर्थाक अर्थगर्भीत एक अभिप्रायाक संद शब्दांनी सांगताली. तशीच आमगेले मध्येंत गादी आसता रीती आनी नीती सांगचे खातीर, रीती आनी नीती सांगचे खातीर. आतां आंब्या रुखाक पोंगाराची साली आसतवे म्हूण, आंब्या रुखाक पोंगारे साली आसतवे म्हूण. पोंगार म्हळ्यार एक रूख, ताजी साल चेडावत एक 500 बण्ण आसा, कांट आसता, कोड आसता आनी पोंगार रूख कसो जाल्यार की प्रेजन येना. आंब्या रूख फल दिता आमकां घरा लागीं आसता आनी आमगेले मोगाचो रूख. आतां अगदी साली तक्क जातवे जायना. अशें चांग आशिल्ले कडेन वायट लग्गना लागूनच म्हूण अशी आमगेले आनी अल्पविद्या महागर्वी हें एक नीती. आमकां शिक्षण जेवो आमकां ज्ञान उणें आसतना आमी चड गुप्त आशिल्ले वरी नटन करताची, त्या ती आमी गर्विश्ट शे दिसताची. अशी एक रीती आनी नीती खातीर उत्तर आसता. आनी थोडे फावटी प्रासबद्ध आसता ते चडते प्रासबद्ध आसता जाल्यार आनीक थोडे फावटी आमकां ते समज उठार दिसता. आतां आज तुका फाल्यां म्हाका कितलें सुलभ पळय. शब्दांक फूल घालतील वरी घालतील. आज म्हाका फाल्यां तुका कसो जालें? आज म्हाका कश्ट आयला रे, तूं पळोवन हांसो पुरो जाल्यार फाल्यां तुका ते येवचे चान्स आसा. तुकाय तसो जाल्यार कश्ट येता. ते सूखय तशीच म्हाका आजच पुरो फाय तुका सूख मेळो पुरो. अशें आमगेले एक खंयचेय विशय ते आमकां मात्र न्हय सगळे जगताक आसा ते तसो एक अर्थ आनी तो दिता. आनी थोडे अर्थपूर्ण विचार अशे आसता. अमास येतना पुनव राखतगी म्हूण. अमास येतना पुनव राखतवे न्हय मागीर एक रीत आसा पुनव येतना अमास राखतवे म्हळ्यार आमकां एक काळोख आसतना ते उजवाड धांवता, उजवाड येतना काळोख धांवता. तशी थोडे फावटी चांग आयिल्ले तवळे ते दुश्ट शक्ती पुरा धांवता असलें एक उतर. आनी एक पळय कितले कार ते गोड जाल्यार कितले गोड जायत
कार तिका शिकोड ಸ್ವಲ್ಪ खेळता जे बरी ना मध्यंत पुरो ಸ್ವಲ್ಪ गोड अस पुरो जाल्यार ते कितले आसता गोडसाण म्हळ्यार भारी उणें म्हळ्यार दुश्ट मध्यंतू आमी चांग पळोवचें जायना अशें प्रती एकडें असल उत्तर हजार गटल्यान आमगेले मध्य आसा आमी उलयतना असल उत्तर घालल्यार एक व्हड विवरणेची उणी करयत असल उतराक आमी ग्यादी म्हणटाची आनी इंग्लिशांत ताका सेयींग म्हणून म्हणटाची सेयींग म्हळ्यार चांग उत्तर तें उत्तर सगळेच मनशाले अनुभवांतू कोणकी एकल्यान सांगून आसता आनी ते तोंडा दाखोवन तोंडा येता त्या खातीर एक हें आमी लोकवेद उत्तर म्हणयत हें बरोवन दवरलें साहित्यान जेवा शिक्षण आशिल्ल्यानय बरोवन दवरलें जावका म्हणना कोणेय जेवा फोक जनांनी म्हळ्यार जनपदान रचन केलेलें आसता आनी आमगेल मध्यें आमगेल जिब्बेर घोळटा असल उतरांक आमी आमगेल भाशेंत चड चड उपयोग केला आमगेलें उत्तर भारी लायक जाता आनी त्या खातीर आमी असल उत्तर राखून दवरया आमगेल उत्तरांतू आमगेल भास बरें करया आनी बरें कोंकणी उलोवया म्हणटाची म्हगेलें आयचें उत्तर अभय.